लुका पोरमोणी जेजू क्रिस्ताची बरी खबर अवेसो 4 वोड 24 ते 30. जेजू नाझारेत गांवांत आयलो तेन्ना ताणें देवस्थानांत लोकांक म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगता, खंयच्याच प्रवाद्याक आपल्या काशा गांवांत मान मेळ्ळोसो ना. आनीक एकसो तुमकां सांगता, एलिजाच्या काळार 3 वर्सां आनी 6 म्हयने देवान सोर्ग धांपून दवरलोलो आनी आख्या गांवांत व्हड बूक पडलोली तेन्ना इस्रायेलांत जायत्यो विधवा आसल्यो, पूण सिडोन मुल्कांतल्या सारेप्ता नगरांतले विधवेक काडून तांतले एकलेय सोरशी देवान एलिजाक धाडलो ना. तशेंच एलिजेव प्रवादियाच्या काळार जायतीं कोडकारां आसलीं, पूण सिरियेच्या नामानाक काडून तांतल्या एकल्याकूय देवान नितळ केलो ना. आनी हें आयकून देवस्थानांत आसलीं तितलीं एकदम रागार जालीं आनी उठून तांणी ताका नगरा भायर घालो. तांचें नगर बांदलोलें आसा त्या दोंगराच्या माथ्यार धांवन ताका सोकला शेवटून उडोवंक थंय पर्यान तीं ताका घेवन गेलीं, पूण सारको तांचे मदल्यान चलून तो आपले वाटेन गेलो. देवाचें उतोरे, देवाचे व्हड उपकार. आमेन.